वास्कोचो मनीस येवन पेडण्या मतदारसंघात वेंचणूक लढयता। ताका पेडणेच्या लोकांचो प्रश्न समजना म्हण पेडणेच्या लोकांक थंयच्या गांवच्या लोकांक वेंचणूक लढोवपाक अधिकार दिवचो अशी मागणी संजय बर्डे हांणी केल्या। RDX वागती म्हापशेच्यान सुशील शुक्ला। जे भाव आमचे म्हणटा कितें खंयचे मतदारसंघात रावंक जाय तेच मतदारसंघांतलो मनीस आसपाक जाय असो हांव सांगता। आनी आयज वास्कोचो आमदार वास्कोचो मनीस राजन आर्लेकर येवन पेडण्यान रावता, पूण पेडण्याच्या लोकांची कळकळ ही आर्लेकराक खबर ना। आर्लेकर आपल्याक जाय तसो वागता। आतां इलेक्शनां लागीं पावल्या म्हणून खंय कितें आज वोट घेता तो आनी म्हणटा कितें आज हेजें उद्घाटन तेजें उद्घाटन। हे इलेक्शनाचे पयलीं हे तांकां 2-3 म्हयने पयलीं कळटा, पूण लोकांची जाण जो शेड्यूल कास्ट म्हणजे तो बॅकवर्डाक जो हाडून दवरलेलो आहा तर आमचे पेडणे तालुक्यात पेडण्यात सुद्दां बरे बरे आमी शिक्षीत आहात लोक, तांकां तुमी चान्स दियात। पेडणेच्या लोकांक तेंच्यांनी कॉन्फिडन्सान घेवन आनी आयज जो आमचो हो जो भाव जो रावण करता ताका तेणी दिवंक जाय असो हांव गृहीत धरता आनी तेंच्यान धरपाकूच जाय। आनी पेडणेच्या लोकांक कॉन्फिडन्सान घेतल्या शिवाय काँग्रेसच्या आमदारांनी किंवा काँग्रेसच्या लिडरांनी BJPच्या लिडरांनी कोणाकूच तेंच्यांनी दुसऱ्यांक चान्स दिवंक फावना असो म्हणून हांव तांकां आज तेंको दिता। आमच्या पेडणे मतदारसंघात काही सुधारणा किंवा आमच्या समाजाचे अनेक समस्या ही सोडून जावंक ना आनी आमकां जी गोष्ट घडोवंक जाय ती आजून पासून घडली ना। त्या खातीर स्थानीक उमेदवार म्हणून आयज पेडण्यान 50% हो तेंचो जोर आसा। तेन्ना आयज आमी मित्र मंडळी आयज जमलेले आसा सगळे ते मित्र मंडळ आमी ज्ञानेश्वर वारकणकर हांकां आमी उमेदवारी दिवपाची अशी आमची आग्रह आसा। आनी जर पक्षान जर आमकां दिली आसात तर खंयच्याय पक्ष आसूं BJP काँग्रेस किंवा आनी तर तेंचे तर तिकडे आमी अवश्य तेंची चातुर्य करून आमी ती स्विकारतले, ना जाल्यार आमी अपक्ष म्हणून हो ज्ञानेश्वर वारकणकर आमी उबे करतले। आज पंचायत मिनिस्टर आसा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तेच्या कडेन आसा राजेंद्र आर्लेकरा कडेन। हे जॉब आमच्या पेडणेकारांक ना। बाबू आजगांवकर पंचायत मिनिस्टर आसलो त्या टायमार जॉब आमकां ना पेडणेकारांक। एक दुख्ख दिसता। म्हणूनच आज आमी जो लढो आसा स्थानीक आज आमी जंय जंय वयता थंय लोक आमकां म्हणटात की तुमी स्थानीक म्हणूनच उतरा, आमी संपूर्ण लोक तुमच्या फाटीमागे आसतले आनी तुमकांच निवडून दितले अशी लोकांची एक सगळेच आमकां ते सांगतात।